बलिप्रतिपदेक म्हणजेच पाडयाक आमच्या गावांनी गोरवांची पूजा करतात. गोरवां म्हणून आमचं पोट. गोरवां आपली वर्साचे 12 महिने आमच्या शेताभाटांनी सगळीकडे दीस रात सामकी वावुरतात, धडपडतात. म्हणून आम्ही बावडे वर्साचे 12 महिने बोटां चोखतात. काही पोटाक खावंक मेळटा, 4 गोटे घरात पडटात. अशा प्रकारची ही गोरवांची परंपरा पयलींपासून सुरू आसा. आणि म्हणून हे सगळी गोरवां त्यांचो व्यवहार सगळो आमच्या दायज ह्या सगळ्या उरचा म्हणून आमचे जाणटे गोरवांची पूजा करून त्याच दिसा पाडया दिसा सांजचे कांय जाण सकाळी सगळी असो वाडो करतात आणि बारीक बारीक गोरवां जी रेडे काडटा आणि काडटा जमोन गोरवां करतात ती वाड्यान दवरतात. तांकां काय जाय जाय सगळ्यां दवरतात, तसोच राखणो करून दवरतात आणि ही परंपरा करतात. अशी ही परंपरा उरची म्हणून कला आणि संस्कृती खात्यान वेगवेगळ्या गांवांनी वेगवेगळे कार्यक्रम करतात. हालींच कोंकणी भाशा मंडळ आणि कला आणि संस्कृती खात्यान सबंद गोंयांतल्या भुरग्यां खातीर कथाकथन स्पर्धा दवरलेली. खरांच असं जर केला जाल्यार ही आमची कला, आमची संस्कृती, आमचा दायज जिता उरताला आणि आमचे पिळगेक जी आमची संस्कृती जाणट्यांनी राखून दवरल्या ती काय असली ती कळटली. कोंकणी भाषा मंडळ फाटली कितकीशीच वर्सां जालीं मुळाव्या शाळेपासून ते कॉलेज मेरेनच्या विद्यार्थ्यांच्या कला गुणांक वाव मेळचो म्हणून वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचं आयोजन करता. फाटली 12 वर्सां जालीं मुळावी शाळा ते हायस्कूल पावण्यार कथाकथन स्पर्धा दवरता. हालींच ही कथाकथन स्पर्धा जाली. ही स्पर्धा कोंकणी भाषा मंडळ आणि कला आणि संस्कृती खात्याच्या जोड पालवान मडगांवां कोंकणी भाषा मंडळाच्या कार्यालयांत जाली. कथा कश्यो सादर करच्यो ह्या भुरग्यांक कळचां आणि त्यांच्या भितरल्या कथन शैली उर्बा मेळची म्हणून ही कथाकथन स्पर्धा जाता. अनुवर्सा जाल्ल्या कथाकथन स्पर्धेक गोंयभरासून बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. म्हणजे सुमार 1000भर भुरग्यांनी वांटो घेतलो. कथाकथन स्पर्धा प्राध्यापक राजे पवार, नित्यानंद नायक आणि हेरांच्या हजरेंत जाली. भुरग्यांनी कश्यो कथा सादर केल्यो त्यो बघात. अरे रे, तानाजीची धाल तुटून पडली. तानाजी आपल्या कमराचा शेला हातात गुंडाळत असतानाच उदयभराच्या दरबारीचा तडाखा तानाजीच्या तकलेत लागला. पण तितल्याच आवेशात उदयभरात वाद झाला. तानाजी धाडकन जमिनीर कोसळली. हे पळत असताना शेल्यान मामा पवा मारूंक लागलो. तानाजी, तानाजी, देवा देवा कितें केलें? तानाजी, हांव संकटात आसा, म्हाका वाचया, म्हाका भितर घेया. आवाज भिल्लोसो दिसतालो. सगळ्यांनी कान शेळिले. तांचो नायक रायबा. ताणें उलो मारलो. कोण रे तो? राती कडेन दरवाजो उगडिना. चलूंक लाग. ना गा, हांव संकटात आसा, म्हाका भितर घेया. परत भिल्लो आवाज. आरे बाबा, हो कायदो हांवें आनी तुवें करूंक ना. हो महाराजाचो कायदो. दरवाजो उगडपाचो ना म्हळ्यार ना. रायबान म्हणलें. बिलूच्या आवय ताच्या कोल्या वयल्यान मायेन हात घोळ्यालो आनी म्हणलें, पळयलें मुगो बिलू, भियेता ताका सगळीं खातात, पूण भियेना ताका कोण कांयच करिना. ही आपली आवयची उतरां बिलून घट्ट मनान दवरली आनी ते सदा भशेन वागूंक लागले. बायो, बायो, असो उलो आयकुपाक आयलो. हांवें फाटल्यान पळयलें जाल्यार एक 10-12 वर्साचो चुणचुणीत भुरगो धांवत येता. ताणें म्हाजी तोळ सांबाळटना जातली सर्कस घडये पळयल्ली आसुंये. बायो, तूं खंय वयता? ताणें म्हाका विचारलें. माटी. कित्याक? कोणागे? परतून ताजो प्रश्न. वता अशेंच तुमगे. पूण आमगेर कोण ना, सगळीं शेतान गेल्यात. ताणें सांगलें. तुजें नांव कितें रे? म्हाळू. म्हज्या हातांतली सत्री घेत ताणें सांगलें. ताजें नांव ताका बेस बरें सोंपतालें. ताच्या मुस्कोटाची बोंदरां जाल्ली, पूण बोल्सां मात बरीं आसलीं. ताच्या कोलसावाचो खरो रंग कळनासलो. हाता पांया वयल्यान मातयेचे भाळवण सुकिल्ले, नाकान शेमूट आनी बोल्सां मात कसले तरी काळ्या पळांनी वाट धरिल्ली. ताच्या आख्ख्या दिसाची सकाळ त्या खिलवरांत नाच जाताली आनी मागीर तो ताजो टवटवीचा फुडलो प्रवास करतालो. त्या दिसा राजाच्या मानकुला राजकुमाराचो वाडदीस आशिल्लो. सगळे राज दिव्यांच्या रोशणायेन सजयल्ले आशिल्ले. राजकुमाराच्या हुवालणीची सगळी तयारी जाल्ली.
गांवांसून आमच्या समीर भटान भुरग्यांच्या आंगांतल्या कला गुणांक वाव दिलो. दिव्यांचो हो उत्सव आम्ही सगळे जण दिव्यांच्या उजवाडान आमकां न्हावन घेवया. ह्या दिव्यांचो उजवड आमच्या सगळ्यांच्या मनात पूर्णपणान भराने आमचं जीवन दिव्यांच्या उजवाडान सामक्या लखलखीत जावं नये. आणि ताका लागूनच हो दिव्यांचो उत्सव आमच्या जाणट्यांनी करून दवरला. आमकां सगळ्यांक ह्या दिव्यावरी एकीकडे हाडचे आनी हो उत्सव हो उजवड सगळ्यांच्या मनात फाकचो. असाच हांगासर जंय तोरशां परब वाड्याचेर वेगळ्या प्रकारे उत्सव जाता थंयसर त्या हनुमान संस्थानात हालींच दांडिया जालो. तोरशाच्या परब वाड्यावेला श्री गणेश दत्तात्रय संस्थान फाटली 5 वर्सां जाली नवरात्री निमतान वेगवेगळ्यो सांस्कृतिक कार्यावळीक आयोजन करतात. नवरात्री निमतान देवळांत आरती जाता, महाप्रसाद आनी हेर सांस्कृतिक कार्यक्रमय जातात. गांवागांवांसून बारीक मोठे जाणटे जाणटे सगळे जाण ह्या कार्यक्रमाक न चुकतना येतात. देवाची आरती तर लोक कशेच चुकून उरना. तोरशा वाड्यावयल्या आनी हेरांच्या मदतीन ह्या संस्थानाचो सभाघर मोठ्यान उबो जाला. ह्या संस्थानाच्या सभाघरा खातीर पंचायत मंत्री बाबू आजगांवकार आनी हेरांनी खूब मदत केल्या. ह्या संस्थानाचे अध्यक्ष सूर्यकांत तुरस्कराच्या फुडारपणा खाला दर वर्सा वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम मोठे उमेदीन जातात. दर वर्सा वेगवेगळ्या कलाकारांचे वेगवेगळे कार्यक्रमय जातात. अनुवर्सा म्हापशेच्या दांडिया पंगडान दांडियाच्या तालाचेर तोरशेकारांक ताल धरूंक लायलो. वर्षासून आमच्या विनोद मेथरान दत्तात्रयाचं दर्शन घेतला. संवसारांतल्या माझ्या भाव भयणांनो, जाणट्या नेणट्यांनो, आवय भयणींनो, सगळ्यांनो, आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरलेली ही दिव्यांची परब आमी जर अशीच राखून दवरली जायत
आणि ही पराब आम्ही जर फुडें हेली जायत जाल्यार ती पराब फुडें उरतली, दुसऱ्यांक कळटली दिवाळी म्हणजे काय असली, दिवाळी कशी करीत, दिवाळीचे दिवे जे असले ते दिवे कसले असले, कशा प्रकारे ते पेटयत आणि दिवाळी हो उजवाडाचो उत्सव कसो असलो, हे सगळं फुडले पिळगे पर्यंत उरतालां. तो उरांक जाय म्हणून आमी सगळ्यांनी आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरलेला दायज आमी सांबाळूंक जाय आनी तो फुडें व्हरांक जाय. असा दायज आमची कला, आमची संस्कृती आमी सांबाळची म्हणून गोंयचा कला आणि संस्कृती खातां वेगवेगळे उपक्रम सदांच राबयत आसता. हालींच संस्कृती खात्यान केपेंच्या हायस्कुला खातीर नाट्य शिबीर दवरलेला आणि ह्या शिबिरांत भुरग्यांनी नाट्यकले बद्दल भरपूर माहिती मेळयली. नाटक कसा करप, सादर कसा करप, अभिनय कसो करप, हें सगळं तेंच्यांनी जाणून घेतला. खरंच भुरग्यांनी नाट्य शिबिरांत आपल्या मनातली, आपल्या काळजांतली आणि आपले विचार अभिव्यक्त केले. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या शाळा कॉलेजींतल्या भुरग्यांनी कलेच्या मळार फुडें सरचा म्हणून कला आनी संस्कृती खातां वेगवेगळे कला आनी सांस्कृतीक शिबिरां घडोवन हाडटा. हालींच केपेंच्या पॉप जॉन पॉल हायस्कूल आनी चंद्रभागा तुकोबा हायस्कुलाच्या भुरग्यां खातीर कुडचडेच्या रवींद्र भवनात नाट्य शिबीर घडोवन हाडला. नाट्य प्रशिक्षक अवधूत कोठारी आनी वसंत सावंत हांच्यांनी विद्यालयांतल्या भुरग्यांक नाटकाच्या वेगवेगळ्या आगांविशीं खोलायेन म्हायती दिली. रंगमंच, नेपथ्य, कलाकारांक स्टेजीर कसा रावप, अभिनय कसो करप हेजेर तेंच्यांनी भुरग्यांक व्यवस्थीत मार्गदर्शन केलां. शिबिरा उपरांत भुरग्यांनी एक नाटकुलांय सादर केलां. हमारा बंदर आपको खेल दिखाएगा, कुछ कहेगा, कुछ सुनाएगा. क्या नाम है राजा, नाम का भी राजा, काम का भी राजा. इंसान का चलेगा चलेगा, इंसान का बोलेगा बोलेगा, गाना का नाच भी करेगा, नाच भी करेगा. इंसान का देखते मेरी गलती जानना पहचान, तू मेरा मेहमान. पैसा देखो, तमाशा देखो, नाचले राजा बंदर की जिंदगी की रेलगाड़ी रुक गई. मडगांवसून आमच्या मयूर नायकान भुरग्यांची नाटकाची तालीम घेतली. माझ्या संवसारांतल्या सगळ्या भाव भयणांनो, ही दिवाळी आमी खूब मजेन करूया. हो दिवाळीचो उत्सव म्हणजे दिव्यांचो उत्सव, उजवाडाचो उत्सव, दुःखाचेर मात करपाचो उत्सव, अंधारा कडल्यान उजवाडा कडेन जावचो उत्सव, ज्ञानाचो उत्सव, सगळीं एकामेकाची मनां एके कडेन हाडपाचो उत्सव, नातां घट करपाचो उत्सव. असो हो उत्सव आनंदान करूया आणि हो दिवाळीचो सण जो आसा तो सण मराणे फोग ल्हान आसतना करूया. आमचो सैम जतनाय करूया, आमचो निसर्ग, आमचो सैम, आमचं वातावरण बरं दवरुया. हें सगळं बरं उरल्यारच आमी उरतले आणि आमी आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरले सण आनी परबो करूंक पावताले. तेका लागून दर शुक्रारा बघीत रावात प्रुडंट मिडियाचो मान आनी मांडावल्यो सांस्कृतीक कार्यावळी कश्यो जाल्यो हें सांगांक इसनाकत. ते खातीर gopinath@prudentmedia.in चेर तुमची मतां कळयात. आतां परत मेळया फुडल्या शुक्रारा. तो मेरेन तुमकां सगळ्यांक गोपीनाथ गांवसाचो नमस्कार.